मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत घेतलो विश्वासदर्शक ठराव। बुधवारा घेतल्या विधानसभा अधिवेशन। सरकार 3 वर्षांचा कार्यकाळ करतले पुराय। डॉ. सावंतान उक्तायलो विश्वास। सरकारातली युती एकाच दिसात आयली धोक्यात। शिरोडेच्यान माघार घेवपाक दीपक ढवळीकरान दिलो न्हयकार। भाजपा मोगोपात फूट घालून सुदिनांक भायर उडयतले। पणजेचे पोटवेंचणुकेची गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिली वेंचणूक आयोगाक माहिती। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरिल्ल्यान पणजे जातली पोटवेंचणूक। हेर मतदारसंघाबरोबर पणजेची वेंचणूक जावं येता 23 एप्रिलाक। मडगांवां फुटली साळावलीची पायपलायन। साळावली प्रकल्पावेली उदका पुरवण केली बंद। केपें, सालसेत आनी मुरगांवकार उदकाविणे पडटले सुक्यार। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्ल्या प्रमोद सावंतान मंगळारच्यान कामाक सुरवात केली। बुधवारा विधानसभेच्या पटलाचेर भोवमत सिद्ध केले उपरांत तो दुसऱ्या दिसा दिल्ली वतलो। खण प्रश्न सोडोवपा बरोबरच आनीक 3 विशयांक तो प्राधान्य दितलो। मंगळारा सगळ्यात पयली डॉ. प्रमोद सावंतान ताळगांवां वचून मनोहर पर्रीकाराच्या कुटुंबाची भेट घेतली। तेच बराबर पर्वरे सचिवालयात वचून कामकाज पळोवचे पयली डॉ. सावंतान पणजेच्या महालक्ष्मी देवळात वचून देवीचो आशीर्वाद घेतलो। तशेंच गोवा 365 कडेन ताणें मुक्तपणान संवाद साधलो। तुमचे 2 डेप्युटी सीएम आसतले तेजेर प्रश्न आनी कित्याक आसा? आमचे 2 डेप्युटी सीएम आसा, ऑलरेडी आमी फायनल केला। प्रश्न आसपाचो विशय ना। आणि पोर्टफोलिओ तुम्ही केन्ना डिक्लेअर करता? जाता तितके बेगीन म्हटलें न्ही। सांगून तुजो फाल्यां करूं शकता, आयजूय करूं शकता, जाता तितके बेगीन। वोट ऑफ कॉन्फिडन्स घेतले? वोट ऑफ कॉन्फिडन्स आमचो फाल्यां आसा। ओके, तो फाल्यां क्लियर जातलो। ओके, सर स्पीकर कोण आसतलो आणि स्पीकराक इलेक्शन आसतलें? ऑलरेडी आतां डेप्युटी स्पीकर आसा, त्या खातीर डेप्युटी स्पीकरूच जो आसा पळय न्ही तोच वोट ऑफ हे घेतलो। आणि सर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गव्हर्नमेंट गोवा फॉरवर्डाचो डिमांड तेजेर आमी आनी गोवा फॉरवर्ड बसून डिस्कस करतले। पर्वरे सचिवालया भायर वाट पळयत राविल्ल्या राष्ट्रीय तशेंच थळाव्या प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीं कडेनय मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। ह्या वेळार ताणें कांय विशयांक प्राधान्य दिले। लोकसभा वेंचणूक आनी मिरामार दर्यावेळेर बांदपा आशिल्ल्या पर्रीकाराचे समाधीचेरय ताणें भाश्य केलें। The first priority of mine is then take control over the administration. अच्छी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है गोवा प्रदेश को देना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी जो हमारे माजी मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हैं, इनके जितने सारे प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट गोवा में चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट पूरे करने की प्रायोरिटी रहेगी। सभी प्रोजेक्ट जो हैं पूरे करने की प्रायोरिटी रहेगी। थर्ड थिंग इधन मैं मेरे स्पीच में हमेशा बोलते आया हूँ और काम करते आया हूँ, विच इज एन अंत्योदय तत्व। द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी विल वर्क फॉर द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। उसके लिए काम करेंगे। उसकी जो नीड है ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कीम उसके तक पहुँचे, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। सो ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ डेवलपमेंट, होल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। We have now got a CM from the mining belt. So will there be any priority for the dependents? Definitely, there is a priority to solve the mining issue. लगातार जो कांग्रेस कह रही है कि विश्वासघात हुआ है और वो इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे। जाने दो कोर्ट में, किसने रोका है? सर ये गठबंधन का सरकार है, चलाने में बहुत मुश्किल होती है, क्या किस तरह से? 2 साल पर्रीकर ने जो चलाया है तो आगे 3 साल मैं चला सकूंगा। Any thought about going to Delhi in the future to meet the central leaders? Day after tomorrow. सर लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 2 सीटें, क्या लगता है आपको? लोकसभा चुनाव में 2 सीट है गोवा से। इस बार हम वापस से 2 सीट ही जीत रहे हैं। वेरी मच कॉन्फिडेंट है, अपनी पार्टी भी कॉन्फिडेंट है। हय, ऑफकोर्स, कारण त्या जाग्यार तशी भाऊसाहेबांचे समाधी स्थळ आसा ते त्याच पद्धतीचे तशेंच समाधी स्थळ जे आसा हे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकारांचे आसतले। पर्वरेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या युती सरकारातल्या घटक पक्षांमदी केन्नाच फूट घालचे नात अशें भारतीय जनता पार्टीन म्हणिल्लें। पूण दीपक ढवळीकरान शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लडोवपाचो निर्णय फाटी घेवपाक न्हयकार दिला। दीपकाच्या ह्या निर्णयाक लागूनच भाजपान आपले धोरण बदलपाचे थारायला। ह्याच कारणाक लागून युती सरकारातल्या ह्या दोनूय घटक पक्षांमदी फूट घालपाविशीं भाजपा विचार करपाक शकता।
शिरोडेचे पोटवेंचणुकेंतल्यान दीपकान माघार घेवची हे अटीचेरच भाजपान सुदिनाक उपमुख्यमंत्रीपद दिलां. दीपकान आपलो निर्णय बदललो ना जाल्यार बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराक फोडून भाजपात हाडपाची सगळी तयारी भाजपान केल्या. सगळेच वटेन दबाव वाडपाक लागिल्ल्यान सोपत विधी कळाव जाल्ल्याचे दीपकान सांगले. No clash within us. Only thing, everybody wants something which cannot be fulfilled. That is the. मगोपात फूट घालपाचो कसलोच निर्णय घेवंक ना अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगले. काल रात्री एक विशय जालो की MGPचे ऑलमोस्ट 2 आमदार तुमचे हितून जॉईन जावपाक रेडी जाल्ले ना. तशें कांय ना. आमी आमचे सहकारी पक्षाक केन्नाच डॅमेज करचे ना. आमकां तांकां सगळ्यांक घेवन वचपाक विश्वासघात केन्नाच कोणाच करता. शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लडोवपाच्या ताच्या निर्णयार दीपक दसून रावलो जाल्यार भाजपाक कितें भुमिका घेतलो हें पळोवचें पडटलें. अशें जालें जाल्यार भाजप मगोपाक सरकारांतल्यान कुशीक दवरतलो काय आजगांवकार आनी पावसकाराक फोडून भाजपात घेतले काय सुदीन ढवळीकार राजिनामो दितलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरले उपरांत पणजेचो सीट खाली जाला. 23 एप्रिलाक लोकसभा आनी तेच बरोबर विधानसभेच्या 3 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात. पणजे खातीरय 23 तारखेकच पोटवेंचणूक जाव येता. भारतीय वेंचणूक आयोग हाचेर निर्णय घेतलो. लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकेची अधिकृत सुचोवणी 28 मार्चाक जातली आनी 23 एप्रिलाक मतदान जातलें हें हाचे आदींच वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. आतां पणजी मतदारसंघांतय वेंचणूक घेवची पडटली. थळाव्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान वेंचणूक आयोगाक ते विशींची कल्पना दिल्या. तारखे विशींचो निर्णय वेंचणूक आयोगान घेवचो पडटलो अशें अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण सावंतान सांगलां. मांद्रे, शिरोडा आनी म्हापसा हाजे खातीर ऑलरेडी डिसायड केलां की हाजेर इलेक्शन जातलें म्हणून. आतां तुमी जें म्हणलें की पणजी विधानसभेच्या सिटा खातीर इलेक्शन जातलें काय कितें म्हणून तें डिसिजन आमी ऑलरेडी कळयलां इलेक्शन कमिशनाक की पणजी सीट हो वेकंट जाला म्हणून. कारण आमकां लेजिस्लेशना कडच्यान लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट जें आसा तें आमकां कळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी इलेक्शन कमिशनाक कळयलां की पणजी हो सीट वेकंट आसा म्हणून. आनीक हाजेर इलेक्शन बरोबर जावपाचें काय कितें तें इलेक्शन कमिशनान डिसिजन घेवपाचें आसता. दे वील डिसायड. आनीक पूण वी आर प्रिपेर्ड फॉर द इलेक्शन. आमी जो कितें अरेंजमेंट गरज आसा जो अरेंजमेंट करपाची गरज आसा तो अरेंजमेंट ऑलरेडी करतले. आनी इन केस द इलेक्शन कमिशनान बरोबर घेवपाचो जर निर्णय घेतलो जाल्यार त्या अनुसार आमी वी वील एक्ट एज पर डिसिजन ऑफ द इलेक्शन कमिशन. पणजेची पोटवेंचणूक केन्ना जातली हाचे विशीं खबर नाशिल्लें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. At present, at least 3 bypolls. 4th one is not finalized. But notification has not come. May. It may. हमें एक खात्री है कि तीनों बायपोल जो हैं हम जीत लेंगे. आतां गोवा फॉरवर्डात आशिल्लो बाबूश मोन्सेरात पणजेच्यान परतून एक फावट वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा अश्यो वावड्यो आशिल्ल्यो. ताचेर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान कितें प्रतिक्रिया दिली पळयात. म्हाका कांय खबर ना. गोवा फॉरवर्ड आमी वांगडा आसा आनी वांगडाच वतले. पर्रीकरांच्या कुटुंबियांपैकी कोण निवडणूक लढवण्याला इच्छुक आहे? तशें कांय अजून तेजे दीस तरी जावनी. एक दीस जाता काल हें करून आनी मदींच आमी तेजी चर्चा करप योग्य न्ही. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भोवमत सिद्ध करचे पयलीं भाजपान मंत्रीपदां वांटून बरें केलें. ना जाल्यार सरकार अल्पमतांत कोसळटा आसलें असो आरोप काँग्रेसीन केला. युती सरकारांतले कांय लोक सरकार स्थापन करपा खातीर काँग्रेसीच्या संपर्कांत आशिल्ले. ताकाच लागून सोपत विधीक कळाव जालो अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलो म्हणटा. पूण काँग्रेसीन तांच्यो मागण्यो विचारांत घेतल्यो ना. पळयात ट्रॉजन कितें म्हणटा तो. आता मुख्यमंत्री सांगला फाल्यां नोटिफिकेशन येयला नको फाल्यां फ्लोर टेस्ट म्हणून. तो फाल्यां फ्लोर टेस्ट कित्याक घेता? तो पोर्टफोलियो दिवचे आदी तो फ्लोर टेस्ट घेता. पोर्टफोलियो दितूच फ्लोर टेस्ट करी सरकार पडटलो. Yesterday you could see that how many were in touch with us. Therefore the delay there.
If they were not in touch with us, the whole thing was over there by 6 o'clock. There was an official statement by a regional party which said that we are going to support anybody. Again, there was that said bargaining. The cake was there not to loot. We are not allowing to loot. We are not accepting your condition. That was very clear. We are not prepared to come get in partnership with anybody with any condition. They put a condition there. If you could read it. सरकार स्थापन करपा खातीर राज्यपाल मृदुला सिन्हान घेतिल्ले भुमिकेचेर ट्रॉजनान टिका केल्या. It is a simple thing that what we were trying to say, and it is known to the whole of Goa, is that they had made it very clear, our support is only to Mr. Parrikar. Now when that collapsed, the position came back as from the day of the first day of election, where their haramkiri was made and the largest majority was not invited. Did she at least make an attempt to sit down with us and discuss what are the possibilities? How do we do? Has she checked about the stability with open bargaining going on? You are allowing such a thing to happen? पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. जेन्ना जेन्ना गोयच्या मुख्यमंत्र्याक मरण आयला त्या वेळार युवा राजकारण्याक त्या पदाची संद मेळ्ळा. 1973 भाऊसाहेब बांदोडकार संवसाराक अंतरलो. ताची धूव शशिकला काकोडकराक मुख्यमंत्री केल्ली. त्या वेळार तिची पिराय 38 वर्सांची आशिल्ली. आता मनोहर पर्रीकार दुसरो मुख्यमंत्री जो संवसाराक अंतरले उपरांत दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पदाचे कदेल मेळ्ळा. तोवूय 46 वर्सांचो तरणाटो. दोतोर प्रमोद सावंताचो जल्मदीस 24 एप्रिल 1973. वाडदिसाचे 5 दीस आदी तो मुख्यमंत्री जालो. आयुर्वेदिक दोतोर आशिल्लो प्रमोद सावंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचेर वाडला. गोंय प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचेर आयल्या उपरांत राजकारणात तो सक्रिय जालो. 2012 वर्सा पयले फावट आनी उपरांत 2017 तो आमदार म्हणून वेचून आयलो. 2 वर्सां सभापती पदाचो कार्यभार सांबाळ्या उपरांत आता तो मुख्यमंत्र्याच्या कदेलार बसला. आपलो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्यान साखळेकार उमेदीन आसात. कांय जाण जाल्यार सचिवालयातल्या ताच्या कॅबिनात ताका परबी भेटोवपाकय आयिल्ले. साखळे मतदारसंघातल्या पालिका आनी पंचायती मदीं दोतोर सावंत सीएम जाल्ल्यान उमेद पातळ्ळ्या. सगळ्यांकीन पयलीं हांव सबंद साखळे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरा वतीन हांव दोतोराक शुभेच्छा दिता चीफ मिनिस्टर जाल्ले बद्दल. गेले 6 वर्सां जालीं हांव चेअरपर्सन आसा. आमकां जाय तो सहकार सरकाराचो मेळूंक ना. आतां चीफ मिनिस्टर पोस्ट साखळे कॉन्स्टिट्युशन मेळ्ळा आनी आमच्या आमदाराक मेळ्ळा. ते आमची साखळेकारांची आनी साखळे म्युनिसिपालिटीची एकूच अपेक्षा आसतली की साखळेचो विकास आनी साखळेचो उदरगत हे करपा खातीर तेणी सहकार्य करचें. आनी जे मास्टर प्लॅनिंग एक्झिक्युशन उरलां आनी तेजे खातीर साखळे म्युनिसिपालिटीक खुबसो फंड जाय ते तेणी आमकां उपलब्ध करून दिवचो जेणे करून साखळेची उदरगत नेटान फुडें वयतली म्हणून. आमच्या भाईचो उत्तराधिकारी म्हणून आमच्या दोतोराकडे पळयता सगळे जाण. ते दोतोरान तशेंच फुडें दवरचो विकास कामाचो आराखडो तसोच वयर उंचीर व्हरून दवरचो आनी आमच्या सांखळी मतदारसंघान आनी आमच्या वेगळ्या गांवांनी मातशें चड लक्ष घालचो. आज सांखळी मतदारसंघाक एक बरी संदी येयल्या. फर्स्ट टायम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत एका मुख्यमंत्री पदाच्या पदा पर्यंत पावल्लो आसा. आमकां विश्वास आसा आज मायनींग बंद आसा आनी तरी सुद्दां सगळे जे विशय आहा तो आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो आमदार हो सगळे विशय वेवस्थीत हँडल करतलो. एक युवा तडफदार 45 वर्षीय आमदार आज मुख्यमंत्री पदाचे खुर्चे पर्यंत पावल्लो आसा आनी जो भाईन तेजे विश्वास दवरला आज त्या विश्वासाक आमचो मुख्यमंत्री पात्र ठरतलो. साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले उपरांत उपसभापती आशिल्ल्या मायकल लोबोक अधिकृतपणान सभापती पद दिला काय ना हे विशीं दुबाव आसात. पूण कुठ्ठाळेच्या लोकांनी ताची आमदार एलिना साल्डानाक उपसभापती करपाची मागणी केल्या. कित्याक तर भाजपाची ती एकोडी बायल आमदार. कुठ्ठाळेचो लोक म्हणटा एलिनाक मंत्रीपद दिवं नाकात कित्याक तर हें शक्य ना आनी मंत्रीपदा खातीर जागोय ना देखून तिका उपसभापती पदच दिवचें अशें तांचें म्हणणें.
मनोहर पर्रीकर सरकारात मंत्री आशिल्लो तिचो घोव माथानी साल्ढाणाक अस्कीत मरण आयिल्लें. उपरांत एलिना आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ली. पर्रीकर सरकारात तिकाय मंत्रीपद मेळिल्लें, पूण ह्या वेळार मात पर्रीकर सरकारांतल्या मंत्रिमंडळात तिचो विचार जालो ना. माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जाल्ले, तेंचे कडेन आमी मागता कितें पयलीं कितें प्रॉब्लम आसलें म्हणून आमचे मॅडमीक आमची एकूच एक मॅडम आमचे एकूच एक बायल मनीस आमचे जे हितून BJPचे हितून आसा तांकां कसले हितून एक पोस्ट मेळोना, एक मिनिस्ट्रीन मेळोना, कसले हितून मेळोना. आतां तरी आमी मागता आमचो माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता कितें एक आमचे मॅडम जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन जिखून येयल्ल्या तांकां बरें कितें तरी एक एक्चुअली एक स्पिकराचे पोस्ट ना डेप्युटी स्पीकर कितें तरी एक पोस्ट दिवपाक जाय. कितें should have been given a post as a minister or maybe any other post like a speaker or something like that, at least to respect the women in the assembly. Today there is no voice of the women in the assembly, and not only now, she should have been elected earlier also, which I think Kottaling constituency is missing her a lot. She's been honest and she's proved her honesty in the assembly as well as in the 50% जे मतदार आसा ते महिला आसा आणि त्या नात्यान म्हाका अशें दिसता की आमचे कुट्टाळचे आमदार एलिना साल्ढाणा जे आसा तांकां एक तरी मिनिस्ट्री नाजाल्यार एक स्पीकर नाजाल्यार डेप्युटी स्पीकर तरी आमच्या सरकारान दिवचे अशें आमी जाणात की आमचे पर्रीकर भाई सदांच महिला बद्दल आदर आशिल्लो आणि महिला सशक्तीकरण जावचें गोंयान अशें तांकां दिसतालें. ताणें ह्या खातीर खुबशे योजना जशें की गृह आदार मागीर लाडली लक्ष्मी आनी विधवा खातीर पेन्शनूय ताणें स्टार्ट केल्लें. सो ते बेजाचेर हांव आमचे भारतीय जनता पार्टी आमचे नवे चीफ मिनिस्टरा कडेन तेच भशेन आमचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसात BJPचे तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी एक मिनिस्ट्री नाजाल्यार स्पीकर ना तर डेप्युटी स्पीकर तरी मॅडम एलिनाक दिवचो अशें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा साळावलेची पायपलायन परतून फुटली, हे खेपे मडगांवां. ताका लागून केपें, सालसेत आनी मुरगांव तालुके एका दिसा खातीर तरी सुक्यार पडटले. मडगांवच्या सोन सड्यार फुटिल्ली साळावलेची ही पायपलायन बरीच पोरणी जाल्या. सोमारा उदक गळपाक सुरवात जाल्ली. ही पायपलायन दुरुस्त करपाक भौशीक बांदकाम खात्याक निदान एक दीस तरी लागतलो. तो मेरेन साळावली उदका प्रकल्पाची पुरवण बंद करतले. पूण कांय प्रमाणात दुसऱ्या प्रकल्पांतल्यान सालसेत आनी मुरगांवाक उदक दिवपाचो यत्न करतले. आमची ओल्ड लायन 1200 mm PSC लायन साळावलीच्यान जी येता ती तेजी ब्रेकडावन जाल्ली आसा. डॉग शेल्टर सालसोडे गोगळ मडगांव आणि काल मातशी जाल्ली, आयज इल्ली चड जाल्ल्यान आमी रोखडेंच ते आतां उपसून काम चालू केल्या आनी 4-5 वरां भितर कंप्लीट करपाक पळयता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. संवसारात कसले तरेचे लोक असतात ताचो अदमास काडपाक जायना. आतां हेच पळयात. सोमार दिसा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे पार्थिव पळोवपाक गोंयकार पणजे गर्दी करून आयले. भोवतेक जाण धव्या कपड्यांनी आशिल्ले. भाजपा कार्यालया कडले हे गर्देत धवे शर्ट घालून काय पॉकेटमारूय घुशिल्ले. लोकांनी पाकिटां आनी चैनी मारतल्या 12 पाकिटमारांक पणजी पुलिसांनी रंगे हात धरले. पणजेचो पुलीस निरीक्षक सुदेश नायक ते विशीं म्हायती दिता. पळयात. BJP ऑफिसा कडेन जेन्ना लेट CMचे पार्थिव शरीर गेले लोकां दर्शना खातीर त्या वेळार हे कंप्लेनंट आमचे केदार मणेरकर बी आयिल्ले. सो तांचे जी गळ्याक चेन आशिल्ली ती कोण तरी तेजे चेनी हात घातलो. सो तो मातसो अलर्ट जालो आनी ताणें अशें आरडाओरडा सुरू केली आनी लोकांनी 2 जाण धरले. ते धरून पुलीस स्टेशनार हाडले. चेनूय मेळ्ळी आमकां. सो ती रिकवर केली. गोंयच्या मुक्तीझुजा वेळार लेखकांची घुसमट जाताली. देखून तांकां गोंया भायर वचून बरप करचें पडटालें. देश स्वतंत्र जाले उपरांतच गोंयच्या लेखकांच्या साहित्याक खऱ्या अर्थान मेकळो श्वास घेत लोकां मेरेन वचप सोपें जालें अशें साहित्यीक किरण बुडकुलेन म्हटलें. ज्येष्ठ साहित्यीक आणि विचारवंत भाई मावज्याच्या इंक ऑफ डिसेंट ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनात ती उलयली. आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. पुस्तकाचे सुवाळ्याक इतिहासकार रामचंद्र गुहा
लेखक किरण बुडकुले, रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक, उपाध्यक्ष साईश पाणंदीकर आणि तन्वी कामत बांबोळकर हजर आशिल्लीं. बाकीबाब बोरकर, Lakshmanrao Sardesai, he makes a correct, truthful statement, factual statement that they had to exile, migrate to Mumbai during the Goa freedom struggle because there they found the climate conducive to their literary expression. Why? Because they had migrated to India, which was free. 1946, June 18, Lohia comes, and August 15, 1947, India is free. Language and literature, he feels, can really shape the world, and I agree with him to a large extent. You can see that English teachers they may be earning their bread and butter from Shakespeare and Eliot, but they know who is their Shanae Goembab, they know what they need to do, and some of them may be. But I want to ask another question. Do all Konkani writers, and more importantly Konkani teachers, know exactly who is Shanae Goembab? How does he stand in relation to all the other forerunners of his? राज्यघटनेत दिल्ल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर लेखक दामोदर मावजो उलयलो. ह्या स्वातंत्र्याक लागूनच म्हजे सारकिल्ले लेखक भियेन आसतना बरोवपाक शकतात अशें ताणें सांगलें. राजकारण सध्या धंदो जावन रावला अशें म्हणत तातूंतले धोक्यांचेर ताणें बोट दवरलें. पळयात. केन्ना विचारता आमी जेन्ना 40 लेखकांनी जेन्ना अवॉर्ड वापसी केली, साहित्य अकादेमीचे अवॉर्ड्स वे रिटर्न, people ask us, where were you then when emergency was declared? We were all there. Right from Durga Bhagwat, everybody was there in the street. I mean, don't be under impression that the writers come up, rise up when things don't happen as per their whims or their expectations. It's not so. I think right to dissent is the only very beautiful right that is been awarded to us by our constitution. आणि हांव ताजे खातीर कॉन्स्टिट्यूशन आमचे जो पर्यंत आसता तशें उरतलें तो पर्यंत म्हाका कसलोच भंयच ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंय मुक्ती खातीर मोलाचें योगदान दिल्लें. तांचें योगदान लक्षांत घेवन 18 जून क्रांती दीस समितीन 23 मार्चाक लोहियाची जयंती मनोवपाचें थारायलां. समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकरान हे विशीं म्हायती दिली. 23 मार्चाक राम मनोहर लोहियाच्या पुतळ्याक फुलांहार घालून कार्यावळीक सुरवात करतले. डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या नावान मडगांवच्या रिक्षा, पायलट आणि टॅक्सीवाल्या खातीर वैजकी शिबिराचे आयोजन केलां अशेंय शिरोडकारान सांगलें. 23 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर आमचे पुतळ्याक डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या हार घालून तांकां आर्गां ओपून जयंती सेलिब्रेट करतले. सायडीक स्मारक आसा थंय फुलां वाजले आनी तेजे उपरांत आमी इलेक्शन कोड लागले कारणान आमकां मातसो प्रॉब्लम जालो. बट तेजे भायर आमी सगळे फ्रिडम फायटर जे वेगवेगळे फ्रिडम फायटर वेगवेगळे संघटनेचे आसात. आमचे सेकंदरीचे अध्यक्ष बाब चंद्रकांत पेडणेकर जावन आसात. तेजे उपरांत बाब नागेश करमली, कुंदास बाब केळेकार, पांडुरंग बाब कुंकळेकार, तशेंच आमचे मुकुंद बाब शिकरे, हे सगळे वेगवेगळे आमचे नेते ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक हांगा जमतले आनी तेंच्या हातीन समयी प्रज्वलीत करून आमी त्या सरावंडींग आमचे जे रिक्षावाले आसा, पायलट लोक आसात आनी टॅक्सीवाले आसा हांकां लागून स्पेशल कॅम्प दवरला. हे लोकांची आमी काळजी घेवून डॉक्टर राम मनोहराच्या नांवान हे आमी कॅम्प दवरला आनी आमी मागता सगळे लोकांक मडगांवकारांनी ह्या दिसा जमचे. हो महान नेत्याक आमी सगळ्यांनी जयंती सेलिब्रेट करपाक जमचे आनी सगळ्यांक सूट वाडटलें. तशें आमचो प्रगतीच्या जावन आसा. आमी तुमकांय इनवायट करता, प्रेसवाले इनवायट करता आनी सगळी आयची पिढी हेच्या मनान डॉक्टर राम मनोहर भरपाक जाय म्हणून आमी सगळे तयार करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.